प्रश्न एक एक घेवया आणि तात्काळ सोडोवपाचे प्रश्न आसा जर जाय जाल्यार हांगा रेंज बील आसता जर जाय जाल्यार त्या ऑफिसांक हांव कनेक्ट करतलो. पूण निश्चितपणान सांगता तुमच्या मांडलेल्या प्रश्नाक खंय तरी चालना मेळटली. म्हजें ऑफिस आसा तें रिकॉर्ड करतले आनी त्या मिनिस्टराक कनेक्टेड आसा ते प्रश्न तांचे कडच्यान सोडून घेवपाक मेळटले. भोवतेक प्रश्न मुख्यमंत्र्या कडेनूय वतले आनी आमची जी यंत्रणा आसा सरकारी अधिकारी आसात तांचे मार्फत आमी एक फावटी डायरेक्शन दिले नंतर ती कामां जातली. प्रश्न येता की आतांच कोणी एक प्रश्न विचारलो म्हाका की निवडणुकीच्या तोंडार तुमी कशे आयिल्ले आसात. निवडणुको हो एक कंटिन्युअस प्रोसेस आसा. 5 वर्सां खंय ना जाल्यार खंयची निवडणूक मेळटली म्हणून आमी वचपूच ना. आमी निवडणुकीच्या तोंडार आयले ना. मंत्री तुमच्या दारी म्हणून एक उपक्रम जाल्लो दिसता जाल्लो मंत्री दारगळी जालो. मंत्री हांगा येताले तेन्ना खंय इलेक्शन आशिल्ली आनी इलेक्शन ना तर एक वर्स म्हाका खंयचे मेळटा. सगळ्या वर्साक इलेक्शन आसात. सो कोणी आरोप करपाचो आसा की इलेक्शनाच्या तोंडार येता जर जाय जाल्यार ते तुमच्या खंयच्याच इंटेन्शनान येना. टुरिस्ट आहात तर टुरिस्ट फ्लो आहा फुटफॉल देंवलेलो आसा आनी ताका लागून तुमी येयल्यात ताका लागून सगळ्यांच्या वतीन हांव इतलें रिक्वेस्ट करता की हो इशू कसो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाचो तो आमी आमच्या सरकारान हातीन घेवपाक जाय. मेजर इशू आहा तो सायलंट झोन. मांद्रे आनी मोर्जेन सायलंट झोन केल्या कारणान सगळे टुरिजम एक्टिविटी आहा ते खंय तरी कॉलेप्स जाल्ले आहात आनी कमी जाल्ले आहात. हेचेर आमी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी इनिशिएटीव घेतला. फुडें सरल्यात काम कार्य हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. पूण हायकोर्टाचे इन्स्ट्रक्शन्स आसल्या कारणान काही प्रमाणे सरकारूय काय करूं शकना. पूण खंय तरी वे आउट काडून सोल्युशन करून आमच्या ह्या कोस्टल बेल्ट भागाचे जे आमच्या दोनूय पंचायती आहात तांकां खंय तरी जस्टीस मेळचे इतलें तुमकां रिक्वेस्ट करता. तुमी सगळे जाणा आसतले आमचे मिनिस्टर जे आहात ते कितले डायनेमीक आहात ते आनी तुमी एसेंब्लीनूय पळयल्यात इतर भशेन त्यांच्या पोर्टफोलियोनूय पळयलां ते काम कशें करतात. जेन्ना जेन्ना हांव तेंचे कडेन काम घेवन वयता प्रॉब्लम सॉल्व करता ते सारके सिस्टमॅटिकली एक्सप्लेन करतात आनी गायडूय करतात. सो तेंच्या गायडन्साचेर आमकां खुबशे आमच्या मतदारसंघाक हेल्पूय जाता. तेंचे कडेन सोशल वेलफेअर सारकें इम्पॉर्टंट खातें तेंचे कडेन आहा जे बारीक सामान्य मनशाचे इश्यूज घेवन वयतात. आतां आमी पळयतात की आमचो सरकार जो आहा जो बहुजन समाजाचो सरकार आहा आनी म्हाका दिसता बहुजन समाजाक न्याय मेळटलो जाल्यार ह्या सरकारा कडल्यानूच मेळूंक शकता.